प्रायम मिनिस्टर इनॉग्रेशनाक आशिल्लें प्रल्हाद जोशी जे रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्टर त्यांनी होस्ट केल्ली. सो दॅट एवरी स्टेटीचें प्रेजेंटेशन आशिल्लें रिन्युएबल एनर्जीन कार्बन इमिशन झिरो करपाक 2050 पर्यंत वी हॅव प्रॉमीस. आमी आमची आतां पर्यंतची मेगावॅट 850 मेगावॅट पर्यंत आमकां लागता. इन फ्युचर म्हणजे आमकां 30 पर्यंत सुद्दां आमकां 1450 मेगावॅट्स पावर जनरेशन आनी करची. गोंय रिन्युएबल एनर्जी करपा खातीर सोलार आसतलें, वींड पावर आसतली किंवा इवन दो फ्लोटींग ह्या सारकिल्ल्यो अल्टरनेटिव्ह ज्यो आहा पळय ह्यो गोंय सरकार ऑलरेडी रिन्युएबल एनर्जीत काम करता. इन फ्युचर वी होप आमी रिन्युएबल एनर्जी मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक शकता.